आयतारा सकाळी पेडणेचे उपजिल्लोधिकारी शिवप्रसाद नाईक हांच्या फुडारपणाखाला गोंयच्यान महाराष्ट्रात बेकायदेशीर सोरो व्हरपी ट्रकाचेर कारवाय केली। दुसरे मोठे कारवायेत अबकारी खात्यान सांगावेल्यान आंध्र प्रदेशात बेकायदेशीर सोरो व्हरपी ट्रकाचेर धडक कारवाय केली। ट्रकांतल्यान गोरवांची खावड व्हरता म्हूण सांगून पोलिसांच्या दोळ्याक उदक लावपाचो यत्न फसलो। ट्रकात 1250 गोय विस्कीची बॉक्सां आशिल्ली। ह्या धरिल्ल्या सोऱ्याच्या आणि जप्त केल्ल्या ट्रकाचे मोल वट्ट 42 लाख रुपया इतले जाता। सध्या लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्या कारणान पेडणे म्हालांतल्या ठिकठिकाणी जे चेक नाके आसात त्या चेक नाक्याचेर कडक तपासणी गोंयांतल्यान महाराष्ट्रात वचपी गाडयांची जाता। तेच भशेन महाराष्ट्रातून गोंयांत येवपी गाडयांची चेकिंग सुरू आसा। आयज सकाळी 9:30 वरांचेर पेडणे अबकारी खात्याचे कांय अधिकारी पत्रादेवी ह्या चेक नाक्या वयल्यान एक कंटेनर एकूण 30 लाखाची चोरटी दारू घेवन वचपाचो प्रयत्न करत आशिल्लो। तातूंत 1250 क्वार्टर्सची बॉक्सां आशिल्ली आणि ताची किंमत जावन आसा 30 लाख रुपया आणि जो कंटेनर धरला त्या कंटेनरची मोल आसा 12 लाख। वट्ट 42 लाखांची चोरटी दारू आणि वाहन जप्त करपाची कारवाय पेडणे अबकारी अधिकाऱ्यान केल्ली आसा। ही चोरटी दारू अशीच वरचेवर महाराष्ट्रान वयता अशे तक्रारी आसात। हाचेर कडक लक्ष दिवचो आणि जे कोण चोरटी दारू महाराष्ट्रान व्हरून सरकारचो महसूल बुडोवपाचो यत्न करता तांचेर कारवाई करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।